जेसू क्रिस्त तें भोव मोगाचें न्हू तेर्सा वेळार मोरयेच्या लदिनेंत आमी मोरयेक उलो मारचो. आनी एक उलो जावन आसा मोरी आपोस्तलांची राणी. आपोस्तल म्हळ्यार कोण आनी मोरी कशी ती आपोस्तलांची राणी. आपोस्तल म्हळ्यार सुवार्ता प्रसार कार्याक तरबेत कर्ण अधिकृत रितीन नेमाक कर्ण मिसावाक धाडलेलो सेवक जावन आसा आपोस्तल. जेजून ताचें मिसांव संपूर्ण करूंक 12 जन आपोस्तलांक वेंचून काडिल्ले. 3 वर्सां पर्यंत तांकां ताणें तरबेती दिल्ली आनी तांचे संगीत आसून तांकां ताणें प्रेरण दिल्लें. मोरी आपोस्तलांची राणी कशी. मोरी आपोस्तलांची राणी म्हणटा आसतना आपोस्तल मात्र न्हय ती बगार श्रेश्ठ आपोस्तल म्हूण येत. 12 जन आपोस्तलांच्या नांवांत पट्टेंत तिचें नांव दाखल ना तरी ती सर आपोस्तलांक मेलफांत आनी आदर्श म्हूण येत. तिचें व्यक्तित्व आपोस्तलांच्या त्या व्यक्तित्वाक सरी जावन आशिल्लें. कसलीं लक्षणां तिचें तें दिसून येतात. पयल्या सुवातेर मागण्यान आनी देवाच्या उतरान तिणें ती खास जायपुरतें शिक्षीत केल्लें. देवाची खुशी जाणा जावची शाती आनी जानवाय तिका आसली. देवान तिका कुरपेन नेटयल्लें. खतावीन तिची जिणी. ती बागेवंत देवाची माता, सडवंदरेची आवय, नितळ अंकार, सर्वांक मोगा पात्र, दयाळ विस्वासी साकर्ण, श्रेश्ठ शेगुनाची राणी आनी प्रभादेन. दुखीची तालवार तिचें काळीज आपशितेलें म्हणून प्रभाद तिच्या जिणेंत कार्यागत करूंक आयती आसली ती शेगुणी स्त्री. मोरी निस्वार्थी सेवेची मनीस. तिचें जिवन एक सुवार्ता तशें तिणें तें रुपीत केलें. आवाज करणे बगार मौनपणाच्या शांत व्यक्तित्वा मारिफात. मोरी त्यागाची मुर्ती. एकाच जनीत पुताक तिणें मनशा कुळाचो सडवंदर जावन संपूर्ण रितीन अर्पीत केलो. मोगाचें न्हू आमच्या दिसपडत्या जिणेंत जेजूचें मिसांव मुंदारून व्हरूंक मोरये माय आमकां आदर्श जावन आसा. मोरयेन जेजूचें मिसांव समग्र रितीन समजून घेवन जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत कश्टांत माथें मारूंक धैर्यान आनी भावार्थान ती मुखार सरली आनी तशें करूंक आपोस्तलांक तिणें प्रेरण दिलें. ती तांचे संगता आसून हर एका संगतींत तांकां तिणें उत्तेजीत केलें. वेळा काळाक सरी जावन विविध जाग्यांनी दिश्टीक पडून पवित्र सभा ती सांबाळून व्हरता आनी तिचो आपोस्तलीक वावर करूनच आसा. सांत जुवांवान ताच्या उगडापणाच्या ग्रंथांत अशें बरयलां. तेदवा अंतरळी एक व्हड खुणा दिश्टीक पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसिल्ली. तिच्या पांयांतळा चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट आशिल्लो. सांत जुवांव मोरये मायेक राणयेचो पाट बांदता आनी ती आपोस्तलांची राणी म्हणलें सत उगडापें करता. आमी तिचीं भुरगीं तिचे ससायेकाल जीवन आसचीं. तिका मान आनी वंदन करया. आमचें मिसांव मोरये बरें सुफळ आमी करया. सर पददार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर हांव मागतां. आमेन.